बायल पत्रकाराचेर लैंगीक अत्याचार प्रकरणात तेहलकाचो आदलो संपादक तरुण तेजपालाक मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान दोशी थारायलो। 2013तल्या लैंगीक अत्याचार प्रकरणात उच्च न्यायालयान दोशी थारायले उपरांत तरुण तेजपाल हांणी हो निर्णय चुकीचो आशिल्ल्याचें म्हळां आनी ह्या आदेशाक सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दितलो अशें तेजपालान जाहीर केलां। न्यायालयान ताका 10 वर्सांची खर बंदखण आनी 5 लाखांचो दंड सुनायला, तशेंच ताका शरण येवपाक 4 सप्तकांची मुजत दिल्या। एसटीच्या राजकीय आरक्षणा संबंधी बऱ्याच काळासावन वाट पळोवपी अधिसुचोवणी फुडल्या 2-3 दिसां भितर जारी जावपाची शक्यताय आसा अशें मंत्री दोतोर रमेश तवडकरान सांगलां। तशेंच येवपी विधानसभा वेंचणुकेंत घटनात्मक राजकीय आरक्षणाचो फायदो एसटी समाजाक जातलो असोय विश्वास तांणी उक्तायला। अधिसुचोवणी जारी जातकच उट्टा फुडाऱ्या कडेन बसका करतले अशें तवडकरान फुडें स्पश्ट केलें। मिरामार कामत किनारा लागसर सेक्युरिटी कॅबिनाचेर एक पोरणें झाड पडून सेक्युरिटी गार्डाक मरण आयलें। ह्या घडणुके उपरांत पणजेचो उजो पालोवपी दळ बेगोबेग घडणूक थळार दाखल जाले। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण सेक्युरिटी कॅबिनाचेर अचकीत झाड कोसळ्ळें। झाड पडिल्ल्यान सेक्युरिटी गार्ड कॅबिनांत आडकून ताका मरण आयिल्ल्याचें कळटा। तशेंच कॅबिनाचोय चुरो जालो। वास्कोच्या मंदार सुर्लकार अपहरण आनी खून प्रकरणात जल्मठेपेची ख्यास्त भोगपी आरोपीक बेगीनूच मुक्त करपाचो उच्च न्यायालयान आदेश दिलो। गोंय सरकारान ह्या आरोपीक मुक्त करपाक न्हयकार दिल्लो। आरोपींनी सरकाराच्या निर्णयाक आव्हान दिल्लें जाल्यार मंदाराच्या बापायन राज्य शिक्षा पुनर्वलोकन मंडळाच्या शिफारशी गोंयच्या मुंबय उच्च न्यायालयात आव्हान दिल्लें। दोनूय वटेनच्या याचिकेचेर सुनावणी पुराय जाल्या उपरांत उच्च न्यायालयान आपलो निवाडो राखून दवरिल्लो। मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकार हे आयज मेरेन मोगो पक्षा वांगडा आसून तांणी पक्षा खातीर कामां केल्यात। मात भविष्यात ते आमच्या बरोबर आसतले काय ना ती वेगळी गजाल अशें विधान मंत्री सुदीन ढवळीकार हांणी केलें। ताच्या ह्या विधानाक लागून राजकीय मळार चर्चेक नेट आयला। केप्यां पुलीस स्टेशनाचें काम फाटल्या 5 वर्सां सावन बंद आसा। हे काम 15 दिसां भितर सुरवात करूंक नात जाल्यार धरणे आंदोलन करतले अशी शिटकावणी केपेंचे आमदार एल्टन डिकोस्टा हांणी दिली। बिरेस्ताराक केपेंच्या नागरिकांनी केपें उपजिल्लोधिकारी हांची भेट घेतली आनी रॅली काडली, तशेंच पुलीस स्टेशनाची पळोवणी केली। कालवाक कॅडमियमाची पातळी सुरक्षीत मर्यादे परस चड आशिल्ल्याचे एनआयओच्या अहवालाचेर सरकारान बेगोबेग स्पश्ट भुमिका घेवची अशी मागणी आमदार क्रूज सिल्वान केल्या। हजारांनी पारंपारीक नुस्तेकार आनी शिंपल्यो एकठांय करपी कुटुंबां मदीं भयाचें वातावरण निर्माण जालां अशेंय तांणी सांगलें। मुख्यमंत्र्यान नुस्तेमारी मंत्री आनी बेगोबेग हस्तक्षेप करून पारदर्शक म्हायती आनी नुस्तेमाऱ्यांक गरजेची मजत दिवची अशी मागणी करून आमी गोंयच्या नुस्तेमारी समाजा वांगडा घटमूट उबे आसात अशेंय सांगलें। ओल्ड पाटो ते 4 पिलार मेरेन 1.5 किलोमीटर रस्तो बेगीनूच स्मार्ट सिटी प्रकल्पा खाला घेतले अशें पणजे महानगरपालिकेचो महापौर रोहित मोन्सेरात हांणी सांगिल्ल्याचें कळटा। बिरेस्तारा मोन्सेरात हांणी संबंदीत खात्यांच्या अधिकाऱ्यां सयत जोड पळोवणी केली। 3 टप्प्यांनी हें काम जातलें खंय। मोर्जे वाठारांत हेडग्या गोरवांचो प्रश्न उप्रासिल्लो आसा। रस्त्यार बशिल्ल्या गोरवांक लागून अपघातांच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा। देखून संबंधितान ह्या प्रकारान लक्ष दिवन हो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी थळावे करपाक लागल्यात।
केंद्रीय कृषी आणि ग्रामीण उदरगत मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांका 2 फावटी आपूण मेळ्ळो अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले। ह्या दोनूय बसकेत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार येवजणे खाला गोंय सरकारा कडल्यान अजून खंयच्याच प्रकल्पाचो प्रस्ताव सादर करूंक ना अशें केंद्रीय मंत्र्यान म्हायती दिला। या येवजणे अंतर्गत वेगवेगळ्या उदरगतीच्या कामां खातीर केंद्र सरकारा कडल्यान निधी मेळटा, मात ह्या निधी खातीर संबंधीत वेळार प्रस्ताव धाडपाची गरज आसा अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। सांगे म्हालांतल्या मायणा गांवांत रावपी राजेश च्यारी हे वेवसायान मेस्त आनी कलाकार। मेस्तपण करतना च्यारी हांणी आपल्या फामिलीची गणेश मुर्ती तयार करपाची परंपरा तिगोवन दवरल्या। दर वर्सा आपलो भाव घरकान्न आनी भुरग्यां सयत सुमार 170 गणेश मुर्ती तयार करता। गणेश मुर्ती सयत सरस्वती तशेंच लक्ष्मीच्यो मुर्ती ते तयार करतात। मर्यादीत साधन संपत्ती, ल्हान घर आनी जायत्यो आडमेळी आसून लेगीत राजेश हांणी गणेश मुर्ती करपाची परंपरा तिगोवन दवरल्या। रिवणा ते केवणा रस्त्या कुशीक दर दिसा अनवळखी कोयर हाडून उडयतात। हो हळशिकावणो कोयर पावसाक लागून न्हंयत तशेंच लोकांच्या शेतांनी व्हांवन वतलो तेन्ना पंचायतीन हातून लक्ष घालून हो कोयर नितळ करचो, तशेंच कोयर उडयतना ते सुवातेर सुचोवणी फलक लावचे अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। फातोर्डाच्या माडेल वाठारात सुरू आशिल्ल्या सोबितीकरणाच्या कामाक थळाव्यांनी विरोध केला। रस्त्याचेर उबारपाक येवपी डिवायडरा खातीर येरादारीची कोयडी आनी अपघातांचो धोको वाडपाची शक्यताय आसा। तशेंच दर दिसा जावपी माडेलच्या जात्रे वेळार वाठारात मोठ्या प्रमाणात भाविक येवन गर्दी जाता। देखून प्रशासनान ह्या प्रकल्पाच्या आराखड्याचो फेरविचार करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। केपें कुसमण वाठारात रस्त्या कुशीक आशिल्ली धोकोदायक झाडां कातरची अशी मागणी थळावे करतात। प्रशासनान ह्या प्रकाराचेर दुर्लक्ष केला असो आरोप केला। कांय दीस पयलीं वादळी वाऱ्याच्या पावसाक लागून 22तली 9 झाडां कोसळून रस्त्यार पडली। हे घडणुके वेळार कोणूच नाशिल्ल्यान जिवीतहानी टळ्ळी, मात आनीकूय झाडां पडपाची शक्यताय आसा। संबंधितात ह्या प्रकारान लक्ष दिवन हो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी थळावे करपाक लागल्यात। आंबेखण पर्वरे वाठारात 2 दुचाकी मदीं जाल्ल्या भिरांकूळ धपक्या उपरांत व्हाळांत पडून बेपत्तो जाल्लो आकाश विश्वकर्मा हाची कूड सापडली। विश्वकर्माचो दुचाकी वेलो ताबो सुटलो आनी तो रस्त्या कुशीक आशिल्ल्या व्हाळांत तो पडिल्लो। अपघाता उपरांत थळाव्यांनी पुलीस आनी उजो पालोवपी दळाक कळीत केल्ले। उपरांत उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी सोद मोहीम सुरू कितलेशेच वरां उपरांत कूड सापडली। सुपर टायफून डॉल्फिन पॅसिफिक महासागरात जपानाच्या वटेन वता। ताचो परिणाम भारताच्या पावसाळ्याचेर थोड्याच काळा खातीर जावं येता अशें हवामान खात्यान सांगलां। बंगालच्या खाडी हवामानाची व्यवस्था दुबळी जाल्ल्यान देशांतल्या कांय वाठारांनी पावस उणो जावं येता। ह्या वादळाचेर आनी ताचो संभाव्य परिणामाचेर तज्ञ बारीकसाणेन नदर दवरतात। फाटल्या 48 वरांत भांगराचे दर 5,750 रुपया वाडल्यात। रुपयाचे दरय 11,000 रुपया वाडल्यात। ह्या खर वाडीक लागून खरेदीदार आनी गुंतवणूकदारांचे लक्ष ओडून घेतला। मोलादीक मेटल्स बाजारपेठेचेर तज्ञ बारीकसाणेन नदर दवरतात अशें कळटा। JPSC परीक्षा घोटाळ्याच्या प्रकरणात CIDन 5 जाणांक अटक केल्या। रांची आणि लखनौ पुलिसांच्या आदारान अटक केल्या। 14व्या JPSC प्राथमिक परीक्षेत फोटोऑप आणि अन्यायी पद्धती कडेन ही केस संबंधित आसा। झारखंडात विद्यार्थ्यांचे निषेध चालू असताना ही कारवाय जाल्या। JPSCचे प्राथमिक परीक्षेविशींचो निषेध झारखंडात वाडत आसा।
प्रसार माध्यमाच्या हाजिरेत मुख्यमंत्र्याकडे थेट बसका घेवपाची मागणी विद्यार्थ्यांनी केल्या. विद्यार्थ्यांकडेन उलोवणी करपा खातीर राज्य सरकारान 4 मंत्र्यांचो पंगड तयार केला. या प्रश्नाक लागून हेमंत सोरेन सरकाराचेर दबाव वाडला. अमेरिकेचो अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांच्या मरीन वन हेलिकॉप्टरांतल्यान वॉशिंग्टन लागसार हवाई सुरक्षेच्या भंयात वांटो आशिल्लो. हेलिकॉप्टर प्रवासी विमानाच्या लागीं आयले अशें खबरापत्रांनी सांगलां. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प हांची सुरक्षा केन्नाच धोक्यांत ना अशें व्हाईट हाऊसान सांगलें. संघराज्य विमान प्रशासन हे घडणुकेची चवकशी करीत आसात. आसामांतली हुंवाराची परिस्थिती चड गंभीर जाल्या. फाटल्या 24 वरांत 6 जाणांक मरण आयिल्ल्याचो आंकडो 95 जाला. 14 जिल्ल्यांतल्या 1.60 लाखां परस चड लोकांक हुंवाराचो त्रास जाता. रिलीफ कंपन्यांनी बाधित कुटुंबांक जेवण आनी हेर गरजेच्यो वस्तू दिवपाची वेवस्था सुरू आसा. दिल्लीच्या IGI विमानतळार CISF च्या अधिकाऱ्यांनी सुमार 35.97 लाख रुपया मोलांची वखदां जप्त केल्यात. आदीस अबाबा वचपी प्रवाशांच्या सामानात ही वखदां मेळ्ळी. प्रवाशांक वखदां व्हरपा खातीर वैध कागदपत्रां दिवंक शकली नात. प्रवाशांक आनी मेळिल्ली वस्तू फुडले कारवाय करपा खातीर कस्टम्सा कडेन दिली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या पदाचेर जाल्ले चुकीक लागून मेटान भारत सरकारा कडेन माफी मागल्या. चुकीन ह्या पदाचेर मर्यादा घाल्या अशें कंपनीन सांगलें. IT मंत्री अश्विनी वैष्णव हाचे कडेन जाल्ले बसकेत मेटा कार्यकारी मंडळान माफी मागली. हो प्रश्न कसल्याच हेतून न्हय अशें कंपनीन सांगलां. आपाचो फुडारी अरविंद केजरीवाल हांणी लोकांक नवी पेट्रोल आनी डिझेल गाडयो घेवच्यो न्हय असो सल्लो दिला. फुडाराक सरकार इंधनांत चड एथेनॉल मिश्रण सुरू करपाक शकता असो दावो करून वाहन मालकांक त्रास जावपाक शकता असो हुस्को केजरीवाल हांणी उक्तायला. ह्या विशयाचेर सरकाराचो प्रतिसाद मेळपाची वाट पळयतात. तामिळनाडू अर्थमंत्री एन मेरी विल्सनान TVK सरकाराचे पयले अर्थसंकल्प अधिवेशन सभेत सादर केले. अर्थसंकल्पाक समाजातल्या वेगवेगळ्या वर्गां खातीर येवजण्यो आस्पावीत केल्यात. हे येवजणे खाला लग्नाच्या वेळार बायलांक 8 ग्राम भांगर आनी एक रेशमी साडी मेळटली. सरकारान वेगवेगळ्या कल्याणकारी कार्यावळी खातीर व्हड वांटप जाहीर केलां.